जेजू काल आमी पळयला कशे भशेन पोज्जेक चुटचुट्टा गवळी नासलेल्या मेंढरां भाशेन ती येणे तेणे भोंवतात. ताणें ताका शिकोवंक स्टार्ट केलें. देवाचें उतर ताणें तांकां परगटलें आनी ती खरेपणी तेच्या उतराचेरूच आसलेली. आयकोन ती एकदम भारी दादोसकायेन भरलेली. पूण सांज जाल्ली. दिसभर ताचे बरोबर ती आयकोन भूक लागलेली तांकां आनी ताणें ताका कळ्ळें. शिश्यांनी येवन ताका सांगलें तांकां घरा धाडात म्हणून. ताणें तांकां सांगलें तुमीच तांकां कितें दियात, आमी कितें दितले काय म्हणून ताणें ताका विचारलें. तुमी वचून पळयात कितें आहा पळय तें. 5 उणे 2 मासड्यो. इतल्या लोकां भितर कितें म्हणून तें कांयच न्हय. पूण तो कितें करता, ते उणे घेता, बापाक दोळे लायता आनी तांचेर आशिर्वाद घालता, मोडटा, तांकां दिता आनी तांकां म्हणटा दियात तांकां सगळ्या जाणांक. चोम्यांनी आमी पळयलां कशे भशेन ते बसलेले 150. दादलेच सुमार 5,000 आसलेले म्हूण सांगलां आमकां. बायलो आनी भुरगीं कितलीं आसतात तें आमी जाणो. इतल्या लोकांक ताणें हे भशेन न्हयच चापले उतर, पूण तांकां जेवणूय दिलें. जेजू आमकां आपलें जिवीत जेवण कशें दिता दर मिसांतल्यान. आमी ताका शेवता आनी तितलेंच न्हय, तो कोण पळय तें आमकां कळीत जाल्लें आसा. तो सगळ्यांक बरी खबर दिवंक आयलोलो आसा आनी तो दिता आपल्या जिवितांतल्यान. ताच्या तोंडांतलीं उतरां पळय भायर सरतात, माणकुलीं उतरां, ती सारकी थोटकतालीं आनी शाबासकी दितालीं. देव खरेचपणी आमचे बरोबर आसा. आतां होच देव आमच्या काळजांनी जियेता म्हणून आमी ताका एकवटोन आमच्या भावा भयणीचो मोग करूंक जाय. आमी तो देवाचो मोग करता म्हणटा आनी दुसऱ्याचो, पेल्याचो, भावाचो, भयणीचो मोग करिना जाल्यार आमी फोटींग म्हणटात. आयज आमकां पयलें वाचप सांगता. मोग म्हणजे कितें? तांकां आजीर जावपाक. खूब पाटी आमी तांकां वळखता, हो म्हजो भाव, ही म्हजी भयण कितलें पिडापीड म्हाका दिल्लें आसा, कितलीं वायट उतरां कोन्यो केल्ली आसा, हांकां म्हजो मोग कसो म्हणून दाखोवंक जाता. मोग म्हणजे आजीरपण. जेजू बरोबर आमी तांकां आजीर जावंक जाय. तांचें जिवीत आनी तांची चाल जी पातकाची आसा ती जेजू सगळें धरूंक जाय. हे भाशेन जेजून आमकां सांगलां तांचे पासत आमी मागोंक जाय म्हणून, तांचे पासत आमी बरें करूंक जाय. पूण आमचें वचून न्हय, तें ताचें सून. आनी ताचें सून आमी केलें की ना, तांकां मागीर पेकोवणी मेवतली कुडीची, मनाची, आत्म्याची. आनी ती बरी जावन हेच भाशेन ती दुसऱ्यांक करूंक लागतली. तुमकां उगडास आसा कशे भशेन फ्रांसीस शावेर हुशार आसलेलो, बरो प्रोफेसर आसलेलो, बरें करतालो. आनी तेन्ना जेन्ना देवाचें उतर ताका सांगलें तें ताणें नाकारलें. पूण मागीर ताणें पत्करलें आनी त्या उतरां देवाच्या प्रमाणें ताणें आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें आनी जेजून ताका घडोवन हाडलो. आनी ताका लागून आयज पर्यंत तो आमचें सगळें आसा. म्हळ्यार कशे भशेन ताचें जिवीत सगळेंच बदललें पळय तें. आनी देव आमकां सगळ्या जाणांक ही संदी दिता आमचें जिवीत जेजूचें सगळें जिवंक आनी ताचें सगळें आमची उतरां कोन्यो चाल करूंक. तेन्नाच की त्यो पवित्र जातात. आनी हे भाशेन आमचें जिवीत पवित्रपणान जिवंक आयज तो आमकां आपयता. तर सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटीन धरया, दोळे बंद करया. आमचें आपलेपण जें आसा तें खूब पाटी जेजू जो आमचे भितर आसा ताका आडकोळ हाडटा. ताका जेजू जावंक दिना. पातोक ताका थंयसर आडावन दवरता आनी आमी
ताचे सारकी उतरांनी कोन्यांनी जायना. जेजू तुवें आमकां दाखयलां, आमचे भावार्थाचे दोळे तुवें उगडले, हे परी आमी जिवच्याक तूं आतां आमकां मदत कर. आमी पातकी भितरल्यान आमी आपलेपण सोडूंक ना, तें आमी तुका भेटयता. हे भेटोवणी वरी आनी तूंच तें बदलून आमकां उदीक तुजे सारकें तूं कर. आमेन.